Wyspora आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळतारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वटवण सुपतारा, बलिदान मानून घे देण्यादातारा. उतर तुझे आयकोंक आमी आयल्या, जिणीदाचेर बांदूंक आमी जमल्या. प्रेरीत जावन तुजेर नांव शिक्षा कत्मीक लिसांव, मागतां तुजें बेसांव. प्रेरीत जावन तुजेर नांव शिक्षा कत्मीक लिसांव, मागतां तुजें बेसांव. मोगाचेनो तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी ह्या मिसाचे इरादे ह्या परी आसात. 78th बर्थडे संदर्भी अर्गामी सितात मार्टिन पसान्ना पाशान. बर्थडे संदर्भी अर्गामीस म्यूरल पिंटो. 5th वेडिंग एनिवर्सरी रोशन आनी रेनिटा अंचा संदर्भी मिस दितात रॉल्फी आनी रेनिटा फेर्नांडीस. 6व्या लग्न वार्षिक संदर्भी मिस दितात विवियन रुफिनो रोड्रिगस मुंबई. 13व्या लग्न वार्षिक संदर्भी प्रज्वल आणि प्रिया अंच्या लग्न संदर्भी अर्गामी दितात पाउल क्लासो. 50व्या लग्न वार्षिक संदर्भी अर्गामी दितात रॉबर्ट आणि फिलोमिना मिरांदा. 56th वेडिंग एनिवर्सरी अंच्या संदर्भी पियूस आणि जस्सी कॅसलिनो. लग्न वीरा आणि जोसेफ साल्डाना अंच्या लग्न वार्षिक संदर्भी अर्गामी दितात सिसिलिया डिसोजा. लग्न संदर्भी अर्गामी दितात रोनाल्ड पिंटो आणि आमिनी. अर्गामी दितात फिलोमिना मिनेचस, ऑल्विन आणि विनीता, जुलियट डिसोजा, लिडविन लोबो, हॅलन पिंटो, हॅलन स्वीझल, शनविल रीट रोड्रिगस, जुलियाना मोंतेरो, सुनीता आणि अनिश, रुडॉल्फ आणि जेसिंता रोड्रिगस, ओफिलिया क्रास्ता. अत्म्याक मिस दितात विन्सेंट मोंतेरो अंच्या अत्म्याक जेसन आणि कुटुंब, जेरोम लोब अंच्या अत्म्याक जॅनेट पिंटो, एंड्री मिनेजस अंच्या अत्म्याक जुलियट मिनेजस आणि कुटुंब, रॉबर्ट आणि एंजलिन रोड्रिगस अंच्या अत्म्याक रॉयस्टन रोड्रिगस. बर्थडे संदर्भी अर्गामी दितात सॅन्डर डिसोजा. 6व्या लग्न वार्षिक संदर्भी अर्गामी दितात प्रीतम आणि श्वेता लोबो. अर्गामी दितात जुडित डिकोना आणि कुटुंब. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्तताई मोगाल भाव भयणीनो, हेरोद रायान समार केल्या बालकाचो उगडास कान आमी आज बालकाचे फेस्त संभ्रमता. त्या ल्हान बालकांक ख्रिस्त कोण म्हणलेच कळीत नातले तरी तांणी क्रिस्ताक साक्ष दिली. आमकां क्रिस्त कोण म्हणले कळीत आसा, पूण आमी कशे क्रिस्ताक साक्ष दिता? कश्ट आनी दगदा मोदे सताक साक्ष दिवंक आमी तयार आसाव गी. तर ह्या कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमी केल्ली सर पातकां वळखून घेवन आनी पातकांचे दूख धरून बापा लागीं उलो मारया. नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया. हांव पातकी सर्पदार दबाक आनी तुमकां भोव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मोलाक चिंतून आपणाक सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून संवकार मुरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराधा लागीं विनंती करामणो प्रार्थना मागता. सर पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोमिया काकुक सोमिया काकुक Krista काकुक Krista काकुक सोमिया काकुक सोमिया काकुक महिमा देवाक उंचगी आणि शारीराच्या इष्टां संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळ्यांच्या सर्ववेदा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोरवै बापासोत आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाच्या शिळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थया सर्गेंच्या बापायच्या दिसांनी रप्रदी बळकाने रक्त साक्ष जाऊन आपले जिबेने पूर्ण मरणान तुझी वाकणे केले आम्ही जिबेनुसार तावन तो बवार्थ जिविताच्या सालीन परगडोंक आमकां कृपा दे आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट सरयता ससनाच्या ससनाक आमेन सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप मोगाच्यानो आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परकड करता तो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड ताचे थंय काळो कुसना देवा सवे आमी एकवटांत आसा हें सांगून आमी काळोखान चलता जाल्यार आमी फटकिरी कित्याक आमी सता प्रमाणे जियेना पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हूण जालें ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचे रगत आमकां स पातकांतली नितळ करतली आमचे थंय पातक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमकां स खोटेपणांतली नितळ करतलो आमी पाताक करूंक ना म्हूण म्हणू जाल्यार आमी देवाकच फटकिरो करता ताचे उतरी आमचे थंय ना जाता म्हज्या ल्हाना भुरग्यांनो तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां पूण कोणी पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त तोच आमची पातकां पुसून काडटा आमची मात्र न्ही बगार अख्ख्या संवसाराची पातकां देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार शिकारे घराच्या पासांतले सुकोवन वेतेल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या शिकाराच्या पासांतले सुकोवन वेतल्या सुकण्या परी आमी पासांतली सुटल्या सर्वेस्पोर आमचे सुवेन नातलो जाल्यार रागान जळोवन आमचेर उठलेले मनीस आमकां जिवेस गिळते शिकारे घराच्या पासांतले सुकोवन वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या तवळ आवरांत आमी बुडतली आसल्या उदकाचो लोट आमकां वडीत व्हरतलो आसलो ताची बिरांक कुळ्ळारां आमचे वयल्यान गेल्ल्या वागार रावची नातलीं शिकाराच्या पासांतले सुकोवन वेतल्या सुकण्या परी आमी पासांतली सुटल्या निजायकी पास निसारलो आनी आमी सुटल्या जाणेर आसला सर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्पराच्या नांवी आमचो आदार शिकाराच्या पासांतले सुकोवन वेतल्या सुकण्या परी आमी पासांतली सुटल्या
आमी तुका वखतांव देवा तूं आमचो सर्वेस्पोर म्हूण वळखतांव रक्त साक्षांचो निर्मळ परजळी जमो तुका वखता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो साम मातेव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोया. उदेंतीचे ज्योतिष बाळकाक नामांकन पाटी गेले उपरांत सर्वेस्पराचो एक दोतू जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडोन म्हणालो उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयके आनी इजिप्ताक पळून वच परतें हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करनच आसा जुजे तक्षण उठलो आवय भुरग्याक घेवन रातां राती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो अशें पूर्ण जाल्लें प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्पोरान सांगलें तें इजिप्तांतावन म्हज्या पुताक हांवें आपूण हाडलो त्या ज्योतिशांनी आपणाक टाकयलो म्हूण समजतच हेरोद सगळोसो रागान कडकडलो ज्योतिशांतावन निगंटकरण घेतल्या वेळा सरी जावन बेतलेहमांत आनी भोंवतणी आसल्या सोडूने 2 वर्सांच्या सोमेस्त चरक्या भुरग्यांक ताणें जणदाण जिवेशी मारयलें तो व्हडलें पूर्ण जालें जेरेमिया प्रवाद्या मारिफात म्हणलें तें रामांत आयकली एक जात बोब रुदान आनी कठीण विळाप राखेल आपल्या भुरग्यां पासत रडतली आनी ती अंतरली देखून बुजवून घेवंक ती आयकना जाली देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज इगर्ज माता निरपराधी बाळका रक्त साक्षी हांचे फेस्त आचरण करता जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जियेल्ली आनी जेजू क्रिस्ताक आपणाचेच जीव दिल्ली जावन आसात रक्त साक्षी तर पयल्या सुवातेर खंयचे रितीर आमी देवाची साक्षी जावयेत आनी साक्षी जायचे ह्या विशयान थोडो नियाळ करया पयल्या सुवातेर हर एकलो व्यक्ती जे कोणें पवित्र स्थान घेतला आनी हो व्यक्ती जेजूक नेसता जेजूच्या मरणांत आनी जिवंतपणांत एक जाता आनी त्या देखून इगर्ज माता हर एकल्या व्यक्तीक पवित्र स्थान घेतलेल्या व्यक्तीक जेजू क्रिस्ताक साक्षी जावंक आपयता आनी आमचेंच जिवीत जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जियेचें जावं पुरो म्हज्या उतरांनी जावं पुरो म्हज्या करण्यांनी ही जावन आसा ऑर्डिनरी लेवल साद्या रितीर जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवचें दुसऱ्यान साबार व्यक्ती आसात पवित्र स्थान गुप्ती घेतिल्लीं वा समाजीक कारणाक लागून वा राजकीय कारणाक लागून पवित्र स्थान घेवंक साध्य नातली पूण जेजू क्रिस्ताक म्हजो सुदैव म्हणून स्विकार केल्लें काळजांत स्विकार केल्लें पूण उक्त्यान स्विकार करूंक साध्य जायनातलीं जायत्या गांवांनी रुल्स आसात पवित्र स्थान घेवंक ना असल्यो जायत्यो कारण समाजीक कारण जावंक पुरो कुटुंबाची कारणां जावंक पुरो पूण ही एक गुप्ती क्रिस्तींची आनी ह्या व्यक्तींनी गुप्ती रितीन जेजू क्रिस्ताची शिकवण आयकून जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे जियेचें ही जावन आसा गुप्ती रितीन एका व्यक्तीन जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावचें तिसऱ्यान परगट रितीन जो कोण इगर्ज मातेंत 3 आंगवण्यो घेता सर्व लोकां मुखार घेता 3 आंगवण्यो ती वा तो रिलिजियस म्हणून आमी आपयता आनी आपल्या आंगवण्याद्वारे एक विशिश्ट रितीचे जिवीत ती वा तो व्यक्ती जियेता अशें आपल्या आंगवण्या निमती जेजू क्रिस्ताक सामाजीक आनी इगर्ज मातेंत एक साक्ष जावन
ही व्यक्ती जियेतात. त्या देखून रिलिजियस आंगवण्यो केल्ल्यो हो एक सपरेट पंगड हांणी जावन जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आसा. आनी चवथो पंगड जावन आसा ते लायिल्ले वा माकल्ले व्यक्ती दियोकोन जावंक पुरो, याजक जावंक पुरो वा बिस्प जावंक पुरो, माकल्ले व्यक्ती, विशिश्ट रितीन माकल्ले व्यक्ती. देवान हांचे हात माकले निमती हे जावन आसात याजकी वर्ग. आनी ह्या याजकी वर्गांनी आपले विशिश्ट जीवन आनी शैली निमती जेजू क्रिस्ताक आनी लोकांक आनी संवसाराक एक साक्ष जावन जियोंक आसा. हांकां दोडती वा तिडत्या बापान दुसऱ्यांक साक्ष जावन जियेचें. पयले सुवातेर ह्या याजक वर्गाच्यांनी पवित्र स्थान घेतला. जायत्या जाणांनी 3 आंगवण्यो करून संग पुरो आनी तिसऱ्या बापान याजकी दिक्षा. अशें एक विशिश्ट रितीन जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक आसा. आनी पंचव्यान सर्व लायक काजारी साक्रामेंत घेतिल्ले वा घेनासतना आसले सर्व लायकांनी पवित्र स्थान घेतला. त्या देखून विशिश्ट रितीन एक साक्ष दिवंक आसा. आनी आमचे जिवीत जेजू क्रिस्ताच्या उतरां आनी मौल्या द्वारे जियोवन जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावंक जाय. आज आमी निरापराधी ह्या बाळका विशांत फेस्त आचरण करता. तर तोडो नियाळ आयचे हे फेस्ताचेर करचे वाजबी. कोण जावन आसात ही निरापराधी? मनशाच्या जिवितांत वकातनातलो एक विशय सांगल्यार मोसोरो. मोसराक वकात ना आनी तो कसो उब जाता आनी कसो आखेर जाता म्हणून सांगूंक की कश्ट. जर तर म्हजे थंय मोसोर आसा तर आनी एकलो व्यक्तीक तो दुस्मान म्हणून आमी लेखता आनी म्हजेंच जिवीत करगाता ह्या मोसरा निमती आनी म्हजो संबंद दुसरो थंय आसलो करगाता. एक स्वार्थ मनोभाव म्हज्या जिवितांत आयल्या वेळार ही सलवणी म्हजी तशेंच ही सलवणी अनेका व्यक्तीची. कित्याक म्हाका त्या व्यक्ती सांगात बरो संबंद दवरूंक जायना. स्वार्थ जिवितांत रिगल्या वेळार हांवूच बरो, हांवेंत बरें करून जियेचें, हांवूच प्रमुख, दुसरी प्रमुख न्हय असले चिंता उपजाता. जर तर आयच्या वांजेलाचेर एक आमी नियाळ गेल्यार असलो तो स्वार्थ मनोभाव हेरोद रायाच्या बोतींत आयिल्लो. ताका खबर दिल्ली जुदयाक एक राय जल्मला. तो व्हड उपजलो तो स्वार्थ इतलोसो. जर तर दुसरो राय उब जाल्यार तर म्हजें स्थान कशें जातलें? जर तर दुसरो राय उब जाल्यार हांव सलवालो जिवितांत. त्या देखून हांवें सलवूंक नजो. हांवें त्या भुरग्याक जिवेशी मारी जाय. म्हज्या बरेपणा खातीर त्या भुरग्याक हांवें जिवेशी मारी जाय. म्हजें नांव उरोवच्या खातीर त्या भुरग्यांक हांवें जिवेशी मारी जाय. म्हजें स्थानमान उरोवच्या खातीर त्या भुरग्याक हांवें जिवेशी मारी जाय. म्हजें समाजांत आसलें नांव उरोवच्या खातीर त्या भुरग्याक हांवें जिवेशी मारी जाय. तो भुरगो कोण कळीत ना. त्या देखून सर्व त्या गांवांत असल्या ल्हान भुरग्यांक जिवेशी मारलें. आनी हेरोद राय चिंता हांव जिखलो. हेरोद राय चिंता हांवें ह्या भुरग्याक जिवेशी मारलें आनी म्हजें स्थानमान समाजांत आसलें म्हजें नांव सर्व उरलें. पूण देवाचें येवजण दुसऱ्यांच. आज हें फेस्त आमी आचरण करतना जायते फावटी आमी चिंतचे आसा हेरोद राय पाड व्यक्ती. हेरोद राय बरो मनीस न्हय. ताणें भुरग्यांक जिवेशी मारलें. तर मोगाच्या भावांनी भयणी आज संवसारांत हेरोद राय आसात गी. खंडीत जावन जायते लोक आज हेरोद राय जाल्यात. जर तर आमी ऑफिशियल वा अनऑफिशियल नंबर्स आमी काणूंक गेल्यार हर एका दिसा हर एका वराक कितली एबॉर्शन जातात पूण आमी पळोवंक गेल्यार ती जायती मिलियन्स. जर तर हांव एबॉर्शन करता, हांव एबॉर्शन करूंक सांगता, हांव एबॉर्शन करूंक कुमो करता, एबॉर्शन करची एक आशा दुसऱ्यांक दाखयता, एबॉर्शन करची वाट आनी रीत हांव दुसऱ्यांक दाखयता, हांव ही हेरोद राय जाता.
तो वळ हांव भुरग्यांक निरापराधी भुरग्यांक जिवेश मारता मोगच्यानो थोडे फावटी काजारी जोड्यांक आमी पळयता भुरग्यांचे देणे आशोवचे 1 वर्स जालें 2 वर्स जालें कांयच बरी खबर ना फादर म्हाका आमच्या खातीर एक भुरगें जाय जायतो लोक ह्या देव मंदिराक येता आनी सदांच एक आशादन घेवन येता एक भुरगें म्हणी देवा तूं दी आमकां थोडे फावटी आमकांय बेजार जाता तितले दुखेन ताणी आसतात आमकां एक भुरग्यांचे देणे आमकां लाबोवन दी पूण अनेक कुशीन देव भरपूर आशिर्वाद दिल्ल्या वेळार देव भरपूर आशिर्वाद दिल्ल्या वेळार म्हाका देवाचे आशिर्वाद नाका म्हाका देवाचे योजन म्हज्या जिवितांत नाका हांव एबॉर्शन करता कित्याक म्हजें स्थानमान उरोवच्या खातीर म्हाका काम आसा हांवें कामाक वचत जाय जर तर अनेक भुरगीं जाल्यार म्हाका काम करूंक जायना त्या देखून हांव जिवेशी मारता हांव काजार जावंक ना काजार जावच्या पयलीं हांव गर्भेस जालें म्हजें नांव उरय जाय स्वार्थ मनोभाव हांव जिवेशी मारता ऑलरेडी घरा दोगां तेका भुरगीं आसात तांकां बरेंकन हांव पळयता इस्कॉलाची फीज आतां मस्त चड भुरग्यांक पळोवंक खर्च मस्त चड त्या देखून म्हाका तिसरें भुरगें नाका हांव जिवेशी मारता म्हजो स्वार्थ हांव हेरोद राया बरी जाता हांव हेरोद राया बरी जाता त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणी जर तर आमी ह्याच कोंडांत आसाव तर आज आमी वळखून घेवंक जाय हांवें म्हज्या जिवितांत हेरोद राय जाला हांवें निरापराधी बाळकांक जिवेश मारला आनी हांवें देवाचे खेस्त आनी देवाच्या निती हुजीर हांवें रावूंक जाय आनी देवाक हांवें लायक दिवंक जाय तर मोगाच्या भावांनी भयणी क्रिसमस जालें आनी आयचो दीस जर तर हांवें असलें पाता केलां तर जर तर हांवें एबॉर्शन केलां तर एबॉर्शन करूंक फोर्स केलां तर एबॉर्शन दिवची सलाह दिल्या तर एबॉर्शन करूंक आसिस्ट वा कुमो केल्या तर आज हांवें खंयच्याय ह्या कालागता बसा जाय आनी कुमसार जाय म्हजे पाताक देवा तुमच धुवन काड म्हणून हांवें मागा जाय कित्याक हेरोद रायान बाळकांक जिवेश मारल्या वरी हांवें म्हज्या बाळकांक जिवेश मारला जिवेश मारूंक कुमोक दिल्या तर मोगाच्या भावान आनी भयणी जर तर आयचे हे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता तर जर तर ऑनलायन जर तर तुमी सर आयकता तर आनी हो शर्मा पळयता तर आयचो दीस बरो जावन दी तुमच्या जिवितांत आयचो दीस जावन दी एक प्रमुख दीस तुमच्या जिवितांत जर तर असलें पाताक म्हणजे जिवितांत आसा तर खंडीत जावन आज हांवें कुमसार जावंक जाय आनी नितळ आनी निर्मळ काळजान नवे वर्स आमी प्रारंभ करया देवाची विरोध आमी केल्या ते सर्व वेळाक आमी देवाचो आशिर्वाद मागया ताजे बोगसाणे मागया अशें एक नवें जिवीत ह्या नव्या वर्साक आमी प्रारंभ करया देवाक साक्षी जावन जियेया ताज्या उतरा प्रमाणे आमी जियेया आनी अशें आमचें जिवीतच आनी म्हजें जिवीतच देवाक साक्ष जावन जिवोवचे भाग देवा तूं आमकां दी म्हणून आमी मागया आमचे मोगाळ बापा काणीक जावन तुका दिता मानून तुमगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुजे बेसा कितेंच ना आमचे ह्या संवसारा आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेटयता आमकां ह्या बलिदाना तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्याचो म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वपुजूदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र विचाराद्वारा सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा रक्तान आपल्या साक्षी देवंक जेजू निरापराधी बाळकांक विचून काडली ह्या सोडवणेच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता त्या तुज्या पुताच्या रक्तान आमकां आमचे अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवय असो. आमची काळसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वैशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर उकाळी आणि सर उतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कैदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यांचो. निरापराधी बाळ रक्त साक्षांक जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रगत वारवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आणि अशें आमच्या कतकायेंत ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्ण कायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूत सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळण सर्वेस्पर सर्वांनी संसार बलाच्या वैभवान उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नावे तुका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा करोस तुम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसूत समर्पूंची. त्याच परेच्या वाण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणे कराराचे हें रगत फातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सो गोड परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतरी आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वस्परी आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पीठ पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवकार मोरे देवाच्या माये सांगती बगेवन दरदूतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेसू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझे खुशी सरकार आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमकां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळले नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवाद आयकून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तुजी येतनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे स्वाय असो. माया मग सुगुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची कागोळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची कागोळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळलेले आमी सरू सुभागी. समया तुझ्या भितरेंचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. म्हाकाच तुमी केलें केलो तुमी काम दिले हांव तारेलो पियेम दिले भोगाते रास म्हज्या सर्गीच्या बापाचे. म्हज्या ल्हान भावंडांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केले. परको जावन आसता बिडार दिले हांव उक्तो आसता न्हेसोवंक दिले भोगाते रास म्हज्या सर्गीच्या बापाचे. म्हज्या ल्हान भावंडांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हान भावंडांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा आजून उलोवंक नासलेल्या बाळकांक रक्तान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केलें आनी ताच्या जल्माच्या तयाराय समर रक्तसक्षण सो मुकुट जोडूंक विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयलें. तांची परब समरून आमी तुका दिन वाचताव आनी ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमच्या सोडूनदराच्या जिविताच्या परतेंत आमकां सुबाम वांटो दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सुमार जाणां तुमच्या भुरग्यांक घेवन हांगासर येयल्यां दया करून तुमी मुखार येवचें. भुरग्यां खातीर आमी विशेश रितीन मागणें करतले. हांव ह्या संवसारांत जल्मोन येवचें हर एक भुरगें देव संवसाराचो आनीकी मोग करता म्हणलो संदेश घेवन येता. वर्तांतल्या फुला बरें भुरगें कुटुंबांत
सोबाय आनी संतोष दितात. भुरग्यांत हें दिसून येता सरळता, निस्वार्थपण, कालतेपण आनी बरें म्हण. शेगुनाची भुरगीं आवय बापायची दिरवी आनी गिरेस्तकाय. बरी भुरगीं समाजाचो बरवसो आनी पवित्र सभेचो विश्वास. हांगासर जमलेलीं सर्व भुरगीं देवाच्या शेतांतलीं सोबीत नितळ फुलां जावन सोबोंदी आनी देव तांकां आपणाक मेसवोनच्या सर्व देण्यांनी नेटोवंदी म्हणून आतां आमी मागया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळार शिस जेजू सरशी येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राजांत सकडा वरणी व्हड कोण? तो वळ जेजून एका ल्हान भुरग्यांक ताजे ते आपोवन तांच्या मदें उबें केलें आनी म्हळें, सदस हांव तुमकां सांगता, तुमी मोन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिक्षे नात. जो कोण आपणाकच कालतो करन ह्या भुरग्या परी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण आसलेल्या ल्हान भुरग्यांक म्हजें नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. आतां आमी सर्व भुरग्यांच्या वयर आशिर्वाद मागया. जिवंत देवाच्या एकाच पुता जेजू क्रिस्त, आरंभ आनी अंत्य नतलो. तूं मनशा बाळांक जावन ह्या संवसारी आयलोय. भुरग्यांचें मुग्धपण तुका भोव संतोशाचें जालें. तुजे सरशी आयले सर्व धाकट्या भुरग्यांक तुवें संतोशान स्विकार केलें. ह्या आमच्या भुरग्यांक स्विकार कर. तांकां पटलोवन धरून आशिर्वाद दी. तांचो सर्व गरजो तूं मानून घे. तुज्या वर्तिया मोगान आनी मायपासान तांचेर तुजी दिश्ट घाल. तुज्या आसऱ्या काल ती कुडींत मोतींत आनी आत्म्यांत वाडोवन तुजी खरी भुरगीं जावंक बदलोवन दीत म्हूण तांचेर तुजें बेसांव घाल आनी तांकां सदांच कुशाल बरी दवर. जोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सनाय आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसुनिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसारासो सदा सांबाळतो जळतो. कळशे पोदाजली पैशितो जिये तर कितें फायदो. सोम्या उजवाड तूं आमचो प्रकाश महान वर तुझो. उजवाड फांकलो अंधकार लिपलो तुझो सूर्य उदेलो. सोम्या उजवाड तूं आमचो प्रकाश महान वर तुझो. उजवाड फांकलो अंधकार लिपलो तुझो सूर्य उदेलो. मोगाळ पुत्रा सोबे हांव मरी आशिर्वादी मागता. वाग्यान करवेने आमच्या आमच्या दुस्मानांतले